नाका जाल्ल्या कारणाक लागून जर गाजत जाल्यार ती समस्त गोंयकारां पासत अपमानाची गोष्ट आहा। फाटल्या कांय दिसांनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवच्या पयलीं कांय लोक ह्या सरकाराची मनशा राखून मनशा वळखून हायकोर्टाक गेल्ले आनी हायकोर्टान सांगलेले तुमकां जर कितेंय अडचण आसत जाल्यार नोटिफाय जाल्या उपरांत तुमी आमचे कडेन येवंक शकतात म्हणून। आनी अशें धरून 5 म्युनिसिपालिटी गोंया हायकोर्टाक एप्रोच जाल्यो। तेच्या उपरांत सगळें कितें जालें हें तुमकां आनी समस्त गोंयचे जनतेक खबर आसा। हायकोर्टान सरकाराचेर बडी मारली आनी सांगलें की तुमी जे केल्लें आहा हे सगळें रिजर्वेशन आसत, बाकीचे महिला पासत आरक्षण आसत, हे सगळें चुकीचें आहा। तेका लागून परतून रिप्रोसेस करचो हो 5य म्युनिसिपालिटीनी। अख्ख्या देशाक निर्देश दिल्ले आहा सुप्रीम कोर्टान की ज्या ज्या भागान इलेक्शन कमिशनर जो आहा हो इंडिपेंडंट आसचो, तो खंयचेच केंद्रीय किंवा राज्य सरकाराचे कारकिर्दीन तेंच्या सेवेन आसचो न्हू, हो एक निर्णायक निर्णय आयज सुप्रीम कोर्टान घेतलेलो आहा। आनी आरक्षणाचेर उलयतना सरकाराचेर हे तरेन बडी पडलेली आहा, तरी आसतना कित्याक गिर गया तो क्या पैर तो ऊपर है, पडल्यार कितें जालें पांय वयर आहा न्हू, हे तरेची हेंची भाशणां चलता। काल हांव पळयतालो मुख्यमंत्री उलयता, बाकीचे लोक उलयतात, जो खरो रिंग मास्टर आहा हे सगळे करपी जो उच्च दर्जेचे लोक आहात, उच्च दर्जेचे मनीस आहा हे सगळे करपी हो खंयच उलयना। मुख्यमंत्री म्हणटा ना आमी सुप्रीम कोर्टाचो आदर करता। सुप्रीम कोर्टाचो आदर करताले कित्याक हायकोर्टाचो करिनासल्यार? हायकोर्टाचोच आदर करून तुम्ही नाव वचनासतना लोकांक न्याय, कारण हांव स्वता विधानसभेन आसलो 2012 ते 17, म्हाका अभिमान आहा हांवेन आनी म्हज्या वांगडियांनी झगडोन हे 27% येवकणीसा वयरसून 27% आरक्षण घेतलेले आहा। आनी तेच आयज पोंग गेलोले डिनाय करून 20 ते 22%चेर आमचो यूडी मिनिस्टर ओबीसी समाजाचो, आमचो डायरेक्टर आहा हे सगळे करपी आहा हो ओबीसी समाजाचो। पण याच्या फाटसून जो रिंग मास्टर आहा, कारण हांव पर्टिक्युलर आयज जो सरकार आहा त्या पक्षान हांवूय आसलो, म्हाका खबर आहा कागदार बरोवप आनी दिवप हे घाल तुका कांय पडलेलें ना, हे तरेची भाशा आसता। ऑफिसर बाबडे भियोन ही सगळी कामां करता। आयज सबंद तमाम हांव खाली ह्या डायरेक्टराकूच सांगिना, सबंद जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आहा, खास करून पुलीस आहात आनी बाकीचे ऑफिशियल जे आहा हेंच्यांनी खरो म्हणशेले सरकाराचे कांयच आयकपाची गरज ना। कारण फाल्यां कोणूय कोर्टाक गेलो, फाल्यां कोणूय बाकीच्यो गोश्टी कांय घडल्यो जाल्यार हो सरकार हात वयर उखलतलो, हे आमी करूंक ना, त्या ऑफिसरांनी केला। तेका लागून ऑफिसरांनी विचार करचो आनी फुडलें पावल घालचें थोड्याशा गोश्टींनी। आनी एक अजापाची गोश्ट जे वोटिंग प्रोसेस आसता म्हज्या मतदारसंघान घडलेलो आहा। थिवी मतदारसंघान कोलवाळ बूथ नंबर 5 जो घोटणीचो वाळ म्हणजे कोलवाळ स्टार्ट जाता आनी थंयसून भरपूर मायग्रंट आनी बाकीचे सगळे वोटर्स आहा, आमचेय लोक आहात। ह्या बूथ नंबर 5तले थिवी मतदारसंघातल्या बूथ नंबर 5तले वोटरांनी हालींच जे 12 डिसेंबराक जे झेडपी इलेक्शन जाल्लें आहा, ह्या झेडपी इलेक्शनाक वोटिंग केल्लें आहा, तेच्या पयलीं पंचायतीकूय केल्लें आहा, बाकीच्या इलेक्शनाक केल्लें आहा। पूण अजापाची गोश्ट कांय न्हू म्हटल्यार म्हज्या हिसपान 150 मतां सद्या म्हाका वोटर विचारता, अरे साहब म्हणटा हमने उस दिन वोटिंग किया, अभी किधर करूं म्युनिसिपालिटी को, म्युनिसिपालिटीक घातलेले आहा। हेका लागून जो कोण सो कॉल्ड इलेक्शन कमिशनर अपॉइंट करता काय तोच दवरता, तेणीन हेतून बेगीतल्या बेगीन लक्ष घालचें, नाल्यार म्हापसा वॉर्ड नंबर 3 जो घोळ केला आनी बूथ नंबर 5 कोलवाळे जो घोळ केला, म्हाका परतून कोर्टान वयचो पडटलो।